नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। हणजुण्यात पर्यटकांचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यान घेतली दखल। घडणुके आड गुन्यांव नोंद करपाक कळाव केल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर करतले कारवाय, सांगता मुख्यमंत्री। गोंयान कायदो आनी वेवस्था हाती भायर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान गृहमंत्री प्रमोद सावंताक काडलो उजराव। गोंयान चालू आशिल्ल्या उजो लागपाच्या प्रकरणा वयल्यान गोंयांतले आपत्ती वेवस्थापन बिगडला हे येता लक्षात आमदार विजय सरदेसाय हांचो आरोप। फुटीर आमदारांचेर काँग्रेसीन दाखल केल्ल्या अपात्रता याचिकेची फुडली सुनावणी येता त्या 17 तारखेक युक्तिवाद जाल्ल्या उपरांत जातलो निमाणो निर्णय, सभापतीन दिली म्हायती। गोंयान हीट वेव्ह सुरू आसतनाच उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून पावस पडपाची शक्यताय, हवामान खात्याचो अदमास। आनी RRR तेलुगू सिनेमांतल्या नाटू नाटू पदाक मेळ्ळो ऑस्कर पुरस्कार। हाचे आदी गोल्डन ग्लोब पुरस्कारूय जाल्लो भोवमान। हल्ल्याची दखल घेवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पर्यटन खात्याचे अधिकारी आणि पुलिशे सयत बसका घेतली आणि जाल्ल्या घडणुकेचेर चर्चा केली। तशेंच ज्या पुलीस अधिकाऱ्यान ह्या घडणुके आड गुन्यांव नोंद करपाक कळाव केलो त्या अधिकाऱ्याचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच हॉटेल मालकांनी मनशांक कामगार दवरतना तशेंच पुलीस व्हेरिफिकेशन करचे, तशेंच लेबर कार्ड केल्या बगर कामार दवरचे न्हय अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान हॉटेल मालकांक दिली। एक टुरिस्टाचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत जे काल हांव शहरान नाशिल्लो, कालच व्हिडिओ हांवें पळयलो आनी तेज्या उपरांत आज पुराय म्हज्या पुलीस होम डिपार्टमेंटाची मिटींग अलॉंग वीथ टुरिजम डिपार्टमेंट आनी लेबर कमिशनर हांच्या बरोबर रिव्यू मिटींग घेतली। ताजी डिटेलान त्या इन्सिडन्साची इन्क्वायरी करपाक लायल्या आनी आमचो SP नॉर्थ नितीन वाल्सन आनी तांचो स्पेशली स्वता नंबर सोदूनय काडलो, त्या टुरिस्टा कडेन पर्सनली उलयलो आणि व्हिडिओ ॲक्च्युली तेजेर FIR रजिस्टर्ड तेच दिसा जाल्ली, बट कन्सर्न पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान कन्सर्न जे कोण पुलीस तेजेर सेक्शन लावपा खातीर तेंच्यांनी फाटीं फुडें केल्ली, ताजी म्हणजे ताका 307 एट अ टायम तेच दिसा लावपाक जाय आशिल्लें आनी तेच दिसा अरेस्ट करपाक जाय आशिल्लें। त्या खातीर जेंच्यांनी करूंक ना आनी जो गिल्टी आसा ताका सस्पेंडूय करपाक लायला आनी ताजेर सस्पेन्शन आज सांजे पर्यंत सस्पेंड जातलो तो आनी तेजेर डिटेलांनी तेजेर इन्क्वायरी जातली आनी ताकाच लागून आमी खरें म्हणजे हॉटेल लायनींतले सगळे मॅनेजर्स आनी ओनर्स हांकांय सेन्सिटीव करपाची गरज आसा। हो इन्सिडन्स इनिशियली जर त्या हॉटेल मॅनेजरान पुलिसाक फोन केल्लो जाल्यार येदो व्हडलो इन्सिडन्स जावपाक पावचो नाशिल्लो। टुरिस्टा कडल्यानूय काही चुको जातात, काही तेंच्यांनी तांकां टुरिस्टांकूय बी हँडल करपाची गरज आसा आनी इनिशियली जर मॅनेजरान किंवा हॉटेलांतल्या मॅनेजरान वेवस्थीत रित्या हँडल केल्लो जाल्यार इतल्या पर्यंत इन्सिडन्सूय वयतो नासलो। टुरिस्टांनीय बी तांकां मारपाचो प्रयत्न केलो आनी ताज्या उपरांत त्या लोकल वेटरान तांकां चाकू घेवन, बट अशा पद्दतीचे इन्सिडन्स हे केन्नाच खपोवन घेतले वयचे ना म्हणून हांवें म्हटलें, म्हणून ताजी डिटेल इन्क्वायरी हांवें केली आनी डिटेल इन्क्वायरी करून आमी तेंच्याय कडेन उलयले आनी तेंच्यांनी परत त्या खातीर व्हिडिओ तांकां घालपाक लायलो। त्या खातीर सांगला की गोंयांत येवपी टुरिस्ट हांच्यांनी बी कायदो आपल्या हातांत घेवचो प्रकार करचो न्ही। दे शूड इन्फॉर्म द पुलीस, दे शूड डायल द 100, ओके, एंड दे शूड कॉल द पुलीस। गुन्यांवकारी घडणुकांचे वाडिल्ले प्रमाण लक्षांत घेतले जाल्यार राज्यांत कायदो आनी वेवस्था नाशिल्ल्याचें दिसून येता, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता। हणजूण वाठारांत घडिल्लो प्रकार हे ताचेच उदाहरण आशिल्ल्याचें पाटकार सांगता। ह्या सगळ्या घडणुकांची नैतीक जापसालदारकी घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान राजिनामो दिवपाची मागणी तांणी केल्या। म्हाका दिसता कालूच न्ही पूण हे BJP सरकारान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हे गोंयांत एवरी डे तुम्ही पळयलें जाल्यार क्रायम रेट वाडत आसा। आतां अंजुना स्पाजिओ रिसॉर्ट म्हणटा थंय लोकल भितर घुसतात, गुंडागर्दी करता, तलवारी आनी सुरयो घेवन लोकांक अक्षरशः दीन दहाडे म्हणल्यार
अटेम्प्ट टू मर्डर चल्ला. म्हणजे म्हाका दिसता दीस इज आयरनी की बाबा हे गोंयान लॉ अँड ऑर्डर इज पथेटीक. आय थिंक चीफ मिनिस्टर शूड आयदर रिजायन ऑर चीफ मिनिस्टर समज जर जायना जाल्यार हाजेर तांणी रिजायन जावचें. कित्याक एका वटेच्यान तुमी म्हादय वाचोवपाक शकना, दुसऱ्या वटेच्यान लॉ अँड ऑर्डर आज म्हणल्यार तिसऱ्या वटेच्यान गोंय पेटला, थंय गोंय बंद जाता. सो आज गोंयांत चल्लां कितें. पणजेन तुमी गेले जाल्यार पणजे तुमी रस्ते फोडून दवरल्यात, थंय ट्रक भितर वता. सो म्हाका दिसता इतलें वर्स्ट सिच्युएशन गोंयान हें केन्नाच जालें ना. म्हणल्यार लॉ अँड ऑर्डर एका वटेच्यान आज क्रायम रेट वाडला, प्रॉस्टिट्युशन वाडला, ड्रग्स वाडला. त्या सायडीन पयलीं उजो लागलो 70, पूण आज जर तुमी पळयत जाल्यार प्रत्येक गोंयान सगळी कडेन जंय बारीक पळय ग्रीनरी आसा थंय उजो लागता. अरे कसो लागता उजो. मडगांव उजो लागता, कुट्टाळे उजो लागता, वचत तें उजो, फोंड्या उजो लागता. मागीर चल्लां कितें. म्हणजे हें सरकार म्हाका दिसता कंप्लीट कोलॅप्स. गोंयांत फाटल्या दिसा सावन चलिल्ल्या उजो लागपाच्या घडणुका वयल्यान गोंयांतली आपत्ती वेवस्था इबाटल्या हें लक्षांत येता अशें विधान फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन केलां. घडये हो योगायोग जावं येता, मात पयलीं म्हादयचें उदक वळोवप आनी उपरांत म्हादय अभयारण्यात उजो लागप हें मातशें अजापूतशें दिसता अशें विजयान ह्या वेळार म्हटलें. Goa is burning. There have been 3 wake-up calls. There has been a report in 2012, then a report in 2019, and the last was a burger म्हणजे पेंट फॅक्टरी उजो लागली. तेन्ना 70 किलोमिटर पयसल्यान हें कितें तें फायर ब्रिगेड हाडची पडली. हाजेर सरकाराक क्लियर कट करून जाय आशिल्लें की डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे गोंयांत नाच करून. गेल्या आठवड्यान आयतारा जेन्ना उजो स्टार्ट जालो म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी, तेन्ना हांवें प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक टॅग केलें. कित्याक केलें. हे फेल जाता म्हूण दाखोवपाक न्ही, हे फेलियर म्हणून प्रायम मिनिस्टराक खबर आसा. हांवें टॅग इतल्या खातीर केल्लें कित्याक सेंट्रल एसिस्टंट येवचें आनी आमची रानां साल्वार करची. हें हांव सांगता म्हणून आनी 4 दीस लेट केलें आनी आतां तेंच मागलें. आतां हेलिकॉप्टरां कितें तरी मारतात तें, पूण पेटत आहा. एंटायर गोंय पेटलां आनी देव पुजो हांचे बरोबर ना. बेसीक जालां कितें तें आतां एक्सक्यूज दिता की ह्युमिडिटी देंवल्या, ड्रायनेस वाडला आनी गरमी वाडल्या, ताजे खातीर तो उजो पेट्टा. तशें न्ही तें. कोणें तरी उजो घाला. आज हो सिजनूय हाजो आहा कितें तो काजूचो, ताजे खातीर बारीक उजो घालतात. पूण तो उजो असो रानां पेटपाचो उजो अशें केन्ना गेले 2 शेकडे वर्सांनी हें जावंक ना. केन्ना कोणें आयकूंक ना. खंयचोच जाणटो मनीस आसचो ना गोंयांत जितो जो सांगूंक शकता की अशीं रानांची रानां पेट्टा. पयलीं म्हादयचें उदक तूं डायवर्ट करता आनी मागीर म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी उजो लागता. सो यू सी द ट्रेंड. हातून आय एम जस्ट सेइंग इट्स अ ट्रेंड, मे बी अ कोइन्सिडन्स, बट द फॅक्ट इज दॅट देर इज समथींग वीच इज अमिस. आनी मुख्यमंत्री आनी रान मंत्र्यान हें म्हणिल्लें आहा की फाऊल प्ले इज सस्पेक्टेड. हाजो अर्थ कितें. गोंयांत सरकारूच ना. सरकार म्हणटा ती वस्तूच ना. भाजपान प्रवेश केल्ल्या 8 आमदारां आड काँग्रेसीन दाखल केल्ल्या अपात्रता याचिकेची फुडली सुनावणी शुक्राराक 17 तारखेक जातली अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर हांणी दिली. फुडलो युक्तिवाद जातकीर हाचेर निमाणो निर्णय घेवप जातले अशें रमेश तवडकरान ह्या वेळार सांगलें. दोन्ही पार्टी आयल्यो, पूण सेकंड पार्टीचे तांचे ज्युनियर आशिल्ले कारणान ताणें डेट्स पावून घेतली आनी तशी अमित पाटकर ताज्या टीमी एग्री केले आनी हे हिरींग जे आसा न्ही आमी 17 तारखेक दवरलें आसा. 17 तारखेक 5 वरांचेर दोनूय वाटेचे आर्ग्युमेंट्स आसा. डिले पळय कशें आसा. डिले हांव बकराकूच न्हय, हांवें डेट लागींची डेट दिल्ली आसा. 17 तारखेक दिल्ली आसा. दोनूय जागे आर्ग्युमेंट्स आसता. 17 तारखेक कितें कशा पद्दतीन तांचे हें जातलें न्ही आर्ग्युमेंट्स आसता ताजेर डिपेंड आसता. तापमान वाडीक लागून गोंयांत हीट वेव्ह सुरू आसतनाच हे आता उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून पावसाची शक्यताय आसा. मंगळारा सावन पावसाच्यो दोडको पडपाच्यो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्या. हवेत आर्द्रतेचे प्रमाण वाडपाक लागिल्ल्यान उण्या दाबाचो पट्टो कर्नाटक वाठारांत तयार जाला. हाका लागून पावसाचो दोडको पडपाची शक्यताय आसा. तापमानाचो पारो मातसो देविल्लो आसलो तरी मुरगांव चडांत चड तापमान 36.2 अंश नोंद जाला. पणजेचे चडांत चड तापमान 36 अंश नोंद जाला. फुडल्या 3 दिसांत तापमान 2 वा 3 अंशांत देंवतले. मंगळारा उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलें.
from 14th onwards there is possibility of light rainfall और thunder shower activity over Goa. और इसका बेसिक रीज़न ये है कि एक वेदर सिस्टम जिसको ट्रफ बोलते हैं दैट इज़ अबाउट टू फॉर्म, दैट इज़ लाइकली टू फॉर्म ओवर कोंकण और इंटीरियर कर्नाटका रीजन इन द कमिंग 24 to 48 आवर्स. और उसके साथ अगर हम मिडिल ट्रोपोस्फीयर यानी कि अराउंड 5 to 7 किलोमीटर हाइट के बीच का विंड पैटर्न देखेंगे तो उस लेवल में भी मॉइस्चर आ रहा है. तो ये सारे रीज़न के कारण और डे टाइम टेम्परेचर के कारण आने वाले 4 से 5 दिनों में 14 मार्च से लेके फॉर अबाउट 4-5 days क्लाउडी कंडीशंस, मॉइस्चर इंकर्शन एंड लाइट रेनफॉल एक्टिविटीज़ गोइंग टू कंटिन्यू ओवर गोवा. और उसमें ही 14 और 15 को रेनफॉल का जो पैटर्न है दैट विल बी एसोसिएटेड विद थंडर एंड लाइटनिंग. वो भी नॉट दैट द एंटायर गोवा विल बी फेसिंग एनी सीवियर रेनफॉल एक्टिविटी, नॉट लाइक दैट. इट विल बी अ आइसोलेटेड एक्टिविटी. Mostly towards the eastern side of the state there could be isolated places reporting lightning as well. शेतकारां खातीर आशिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचे पयशे आसूं वा हेर येवजण्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणे खातीर सरकार राज्यांतल्या वेगवेगळ्या बँके वांगडा टाय अप करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. बेटी बचाव बेटी पढाव अभियाना खाला RBL बँकेन गांवगिऱ्या वाठारांत 250 सायकली दिल्यो. समाज कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान RBL बँके ह्यो सगळ्यो सायकली वाटल्यो. RBL बँकेन घेतिल्ल्या फुडाकाराची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तोखणाय केली. की द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इज रेडी टू टाय अप विथ द वेरियस प्रायव्हेट बँक. आम्ही वेगवेगळे प्रोजेक्ट, वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स ह्या वेगवेगळ्या बँका बरोबर वेगवेगळ्या प्रोजेक्टा खातीर टाय अप केल्या. रिसेंटली आम्ही एड्युकेशन हे एक्सिस बँक हांच्या बरोबर टाय अप सुरवात केला. एग्रीकल्चरच्या बाबतीत वी आर रेडी टू डू द टाय अप विथ युअर RBL बँक. वेरियस एग्रीकल्चरच्यो स्किम्स, वेरियस एग्रीकल्चरच्यो योजना हांव फाटल्या दिसांनी रिव्ह्यू घेतालो की आमची सबसिडी मेळपाक उशीर जाता. ज्या शेतकऱ्याक सबसिडी म्हणजे 3 महिन्या भितर मेळपाक जाय, चुकून एकदा प्रोसिजरल डिले जाता. म्हणजे आमच्या ZDO ऑफिस टू द झोनल ऑफिस टू द युअर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस टू द हेड ऑफिस, एकदा त्या शेतकऱ्याक इतको प्रोसेस कमी करून कट डावन करून आमकां विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ती सबसिडी मागीर तो एग्रीकल्चर आसतलो, हॉर्टिकल्चर आसतलो, फिशिकल्चर आसतलो, डेरी फार्मर आसतलो, ही सबसिडी ताका तुरंत रिलीज जावपाक जाय. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 ते 3 महिन्या भितर ते पयशे ताका मेळपाची गरज आसा. जावं ते दुधाचे इन्सेंटीव, जावं ती फिशरीसाची डिझलाची सबसिडी, किंवा आमी म्हणटा की आमी जो मिनिमम सपोर्ट प्रायस दिता, किंवा आमी प्रधानमंत्री विमा योजनेच्या अंतर्गत किंवा प्रधानमंत्री विमा फसल योजना हाच्या अंतर्गत दिवपी पयशे हे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर जे तांकां दिवपाक जाय. वी आर रेडी टू डू द टाय अप विथ द RBL बँक. सोनसड्या वयलो तो कोयरनी प्रक्रिया केल्या उपरांत तयार जाल्ले ते बाय प्रोडक्ट्स आसात. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम सांगता. हे बाय प्रोडक्ट्स उखलपाक कंत्राटदाराक सांगिल्ले आसा. 1 वर्सा भितर ते उखलतले अशें ताचें म्हणणें. कितें आसा न्ही, थंय जे दिसता तुमकां न्ही ते जेन्ना प्रोसेस केल्या उपरांत बाय प्रोडक्ट येता पळय न्ही, थंय ते स्टॅक केल्ले आसा, ते थंयच्यान ट्रान्सपोर्ट जावपाचें आसा. आनी ते ट्रान्सपोर्ट करपाक ते कॉन्ट्रॅक्टराक टायम आसा आनी 1 वर्साचो टायम आसा. सो ते तुमकां दिसता पळय ते एक्चुअली नॉट दॅट वेस्ट वीच वॉज देर ऑर द लेगसी डंप. वॉट वी सी इज द बाय प्रोडक्ट वीच इज रिमेनिंग देर वीच वील बी ट्रान्सपोर्टेड आउट ऑफ दॅट एरिया. जें प्रोसेस करून जे उरता पळय न्ही ते काडपाक आनी ताका 1 वर्साचो टायम आसा. लोकसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यानूच खासदार फ्रांसीस सार्दिनाक बदनाम करपाच्या हेतान भाजपा यत्न चलयता. हळदोणचो आमदार कार्लोस फरेरान सांगला. कार्यावळीक उसरा पाविल्ल्या एका दिव्यांगाक गाडी दिनासतना खासदार फ्रांसीस सार्दिनान ताका घरा धाडिल्लो. ह्या प्रकारा वेल्यान ताचेर खरी टिका जाताली. ह्या टिकेर आमदार कार्लोस फरेरान जाप दिल्या. He knows how he will apologize and he will sort it out. But until I hear the version from him, I don't want to make a comment or criticize. But let me say something. If he's done something wrong, I won't hesitate to say it's wrong. But I won't defend the indefensible. But until I hear his version, I don't want to say. Because, you know, why is this attack on him just beginning?
because we are having Lok Sabha elections coming up, and maybe they are fearing that he could possibly be the candidate renominated for the next election. So first you got to neutralize him, you got to try to put him down. This is part of politics and we are all here and we know it. So I don't think we should try to blow this out of proportion unless you first hear it first hand from him. एका वटेन गोयची जीवनदायिनी कर्नाटकांत वळपाक पुराय कर्नाटकाची तयारी चालू आसा, जाल्यार गोयचो मुख्यमंत्री कर्नाटकात बसून प्रचार करता. हे डबल इंजिन सरकार करता तरी कितें असो प्रश्न गोवा फवडाचो मुखेली विजय सरदेसायन उप्रासला. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सांगता म्हादय प्रकल्प खंयच्याय परिस्थितीत पुराय करतले, जाल्यार गोयच्या मुख्यमंत्र्यान गोयची म्हादय वांटोवपाचो निर्णय घेवचो अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराचें म्हणणें. आता एका वटेच्यान हो बीजेपीचो मुख्यमंत्री ओपन पब्लीक मिटिंगेन सांगता की म्हादय ही जातलीच आनी आमी करतलेच, आनी दुसऱ्या वटेच्यान आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री कर्नाटकाक वता आनी कॅम्पेनींग करता. सो आय थिंक गोंयच्या मुख्यमंत्रीन क्लियर स्टँड घेवपाक जाय ऑन म्हादय बिफोर गोईंग टू कर्नाटका एंड डुईंग कॅम्पेनींग, बिकॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इज ऑन रिकॉर्ड येस्टरडे एंड ही हॅज सेड दॅट दे वील कंप्लीट द म्हादय प्रोजेक्ट. कर्नाटकाचेर हांव विरुद्ध क्लियर. कर्नाटकाचे सगळ्यो पार्ट्यो आमचे उदक डायवर्ट करूंक सोदता. आमचो मुखेलमंत्री बोम्मायाक परतो निवडून हाडा म्हणटा. जो बोम्माय सांगता की आपल्या लायफान एकूच एम्बिशन उरलां की गोंयची जीवनदायिनी जी आहा ती आपूण डायवर्ट करतलो. हें आमचें म्हाका दिसता दुर्दैव की आमचो मुखेलमंत्री असले मुखेलमंत्र्याक परतो जिखचो म्हणून मागता लोकांक. सो हांव देव जर वयर आसा जाल्यार म्हाका दिसता कितें तरी बदल थंय जातली. जी बदल हे जे आमची रुलींग पार्टी आहा डबल इंजीन, ते एक इंजीन मागीर आमचे बरोबर आसतलें म्हादय साल्वार करपाक. ताजे पयलीं हें जर ते करना जाल्यार लोक आमकां धडो शिकयतले आनी लोकां भितर अवेरनेस सुशेगाद क्रिएट करपा खातीर आमी आसतले. गोयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हाणें सोमारा केपें मतदारसंघात वचून भेट दिली. 250 वर्सांचे गुरू चिंच आनी पिंपळ ह्या झाडांची पळोवणी केली. तशेंच लक्ष्मी देवळांत वचून देवीचें दर्शन घेतलें आनी काही हेर सुवातीचेर वचून ताणें भेट दिली. ह्या वेळार केपें मतदारसंघाचे आमदार एल्टन डिकोस्टा, केपेंचो आदलो आमदार चंद्रकांत बाबू कवळेकर उपस्थित आशिल्लो. Of Goa. Today I reached here. I'm happy to see a rare type of old tree here, and I visited temple and church also, church park also. I'm very happy. People are cordially living together with brotherhood, and I'm congratulating everybody. Through this process, Rajababa is intending to propagate inside our nation as well as outside that. Heritage trees are there, that will be a good opportunity for visiting for the tourists. And after I am completing this process, then rare islands we are visiting and going to declare that there are beautiful islands here. Like that, 4 or 5 through books, Rajabhavan will give pathway for a new approach for the tourists, and of course we are trying to protect and continue with the present tourist hub, mainly on that beach areas and other things. Along with the same, other also maybe placed before the people at large all over the world. So we will get something new to read regarding these trees. These trees, you want a very reliable information, and in writing also given. That is why I use the word rare. So this type of tree, as far as I am concerned, first I am seeing one. So we will look into that aspect and study. Okay. जांबावले शिगम्या निमतान हरदासाचें सादरीकरण जालें. जांबावले शिगमोत्सवात हरदास खेळाक परंपरा आनी सांस्कृतीक संदर्भ आसा. फाटलीं 6 वर्सां विक्रम पै रायतुरकर हरदास सादर करतात. शिगम्यांतलो हो एक अप्रूप खेळ जो पळोवपाक शेकड्यांनी लोक येतात.
पणजे सांतिनेज रस्त्यार आनी एक ट्रक फोंडकुलांत लवणलो। रस्त्याचें काम चालू आशिल्ल्यान हालीं अश्यो घडणुको घडत आसात। पुराय रस्ते खणून दवरिल्ल्यान कांय फोंडकुलां पुरयल्ल्या फोंडकुलांत अश्यो घडणुको घडटात। फाटींच अशा घडणुकांक लागून कांय जाणांचो जीव गेला। सरकार अशा घडणुकांचेर लक्ष कित्याक दिना तो लोकांक प्रस्न पडला। सत्तरी म्हालांतल्या दर एका गांवांत शिगमोत्सवाचे वेगवेगळे खाशेलपण आसा। दर एका गांवच्या परंपरे आनी चालीरिती प्रमाण शिगमोत्सव मनयतात। कारंजळ वाठारांतल्या सुरोत्सव एक वेगळें खाशेलपण आसा। आयतारा वार्षिक परंपरा प्रमाण हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या सुरोत्सवाक मनशान वेगवेगळ्या तरेन जमनीत पुरयतात। कोणाची फकत तकली जमनीर आसता जाल्यार कोणाचे फकत हात पाय, कोणाचे अर्ध आंग जमनीत पुरयतात। अशा वेगवेगळ्या पद्धतीन कारंजळ गांवच्या देवळाच्या आंगणात ह्या चोरांक पुरयतात। तर पळयात कारंजळ वाठारांतलो फामाद सुरोत्सव। सध्या द्राक्षांचो हंगाम सुरू आसा। जायत्या जाणांक गिमाच्या दिसांनी द्राक्षां खावपाक आवडटात। पांचवी, काळी आनी तांबडी द्राक्षां बाजारांत मेळटात। ही द्राक्षां घेवपाक लोकांची गर्दी दिश्टी पडटा। द्राक्षां पळोवपाक जितली सोबीत आसतात तितलीच भलायकेक फायदेशीर आसतात। दिसाक फकत एक वाटी द्राक्षां खाल्ल्यार कात, काळीज, मेंदू, दोळे आनी रोगप्रतिकार शक्त हाचे खातीर उपेगी पडटा। मनीस निर्मिती प्रदूषणाक लागून दिवचलचे न्हंयेच्या अस्तित्वाचेर संकश्ट आयला। न्हंयेत कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडत आसात। दुसरे वटेन वसत थंय ह्या न्हंये देगेर कपडे धुवपाचें काम जाताना दिश्टी पडटा। हाकाच लागून ही न्हंय दिसान दीस प्रदूषित जायत आसा। ही न्हंय प्रदूषित जाल्ल्याचो अहवाल गोंय विद्यापीठाच्या मरीन सायन्स विभागात 3 वर्सां पयलीं दिला। न्हंयेत जावपी ह्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडलें ना जाल्यार फुडाराक न्हंयेचें अस्तित्व धोक्यांत येवपाची भिरांत पर्यावरण अभ्यासक आनी थळावे लोक उक्तायतात। आज तुमकां मुद्दम हांगासर येवन हे दाखोवंक सोदता की हे न्हंयचें जें उदक जें जालां तें इतकें डार्क जालां, इतकें काळें जालां की म्हाका दिसना ह्या उदकान फाल्यां आमची गोरवां बिरवां जीं आसा तीं गोरवां जेन्ना हें उदक पितलीं तेन्ना ते गोरवां ह्या प्रदुशणान कितें जायत तें सांगूं नजो अशी एक परिस्थिती जाल्या। कारण हें उदक सामकें प्रदुशीत आनी हाचो सर्वे ऑल इंडिया लेवलाचेरूय जाल्लो आसा आनी सगळ्यान गढूळ उदक ज्या न्हंयचे खंयचे आसत तर ती ही त्या रँकान दुसरी काय तिसरी कितें तरी लागता। म्हणना फुडें ह्या उदकाचेर आनी ह्या न्हंयचेर कितें तरी उपाय काडूंक जाय। सरकारान ताचेर कितें तरी लक्ष दिवपाक जाय अशें आमचे सगळ्यांची मागणी आसा।
तेतून हें उदक जें आसा हें उदक प्रदूशीत जावपा खातीर आनी एक कारण म्हणजे ह्या न्हंयचेर सगळ्याक सकयल पासून वयर पर्यंत हे जे कपडे उमळप आसा आनी कितें आसा हें सगळें हांगासर जाता. मागीर टॉयलेटाक सुद्दां लोक हांगासर येतात आनी अशे तरेन ही न्हंय जी आसा ही सामकी प्रदूशीत जाल्ली आसा. दिवचल म्हालाची जीवन रेषा म्हणून जिका वळखतात ती दिवचलची न्हंय प्रदूषित न्हंयाच्या यादीन तिचो आस्पाव जाता. तिचो उगम महाराष्ट्रातल्या तळेखोल ह्या गावांत जाता आनी मागीर कुडचेरे हांगासरल्यान ही न्हंय जी आसा ही गोंयांत प्रवेश करता. ही पुराय न्हंय जी आसा ही प्रदूषित न्हंयाच्या यादीन तिचो आस्पाव जाता. अशा प्रकारचो अहवाल जो आसा तो मरीन सायन्स डिपार्टमेंट आसा गोवा युनिव्हर्सिटीच्या त्यांच्या संशोधकांनी जो अभ्यास केल्लेले आसा जे संशोधन केल्लेले आसा आणि ह्या संदर्भातले अधिकृत पेपर जे आसा निबंध जे आसा ते त्यांच्यानी पर्यावरणाच्या संदर्भात संशोधन पत्रिकेत प्रकाशित केल्लेले आसा आणि त्यानुसार दिवचलची न्हंय जी आसा ही प्रदूषित न्हंयांच्या यादीन तिचो आस्पाव जाता. आयर्न आणि मॅंगनीज त्याचबरोबर ह्या न्हंयच्या वाठारांत जर आमी पळयलें जाल्यार प्लास्टिकाचो कोयर त्याच प्रमाणे गोंयांत ज्यो प्रदूषित न्हंय आसा ती जलशक्ती मंत्रालयान जी यादी दिल्ली आसा त्यानुसार मांडवी, जुवारी, साळ, खांडेपार, कळणे ह्यो ज्यो न्हंयो आसा हांचो प्रदूषित न्हंयान गोंयांतल्या आस्पाव जाता. पूण मरीन सायन्स डिपार्टमेंटान जो अहवाल 2019 केल्लो त्यानुसार दिवचल म्हालांतली ही जीवन रेषा अत्यंत प्रदूषित जाल्ली आसा. आमी ह्या समयान जर ह्या न्हंयचे प्रदूषणाचेर विचार करून कृती कार्यक्रम हातीन घेवंक ना जाल्यार परिस्थिती हाताभायर वयतली. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी गोंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.